मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. नाकेरी बेतूल फूड पार्का खातीर घेतिल्ल्या जमनीचेर येता एरोस्पेस आनी एव्हिएशन हब. लोकांचो खर विरोध. लोकांचो हक्क हिसकावपाचो चल्ला यत्न. संबंधितांनी घालची नजर. कुंकळे फिश मिल प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाक थळाव्यांचो विरोध. परवानग्यो करात रद्द. संबंधिताक 10 दिसांचो अल्टिमेटम. ना जाल्यार निशेधाची शिटकावणी. बेतूल कोयराचो विशय लागना तडीक. वाठारांत हाडून वडयल्या डेब्रीज. सुवातेची केली नासाडी. सरकारान घेवपाक जाय एक्शन. थळाव्यांची मागणी धरता नेट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नाकेरी बेतूल फूड पार्का खातीर घेतिल्ल्या जमनीचेर एरोस्पेस आनी एव्हिएशन हब उबारपाची तयारी आसा. थळाव्यांचो ह्या प्रकल्पाक बरोच विरोध चल्ला. ही जमीन थळाव्यांक फुटपाथाचेर विकचे बदला तांची उत्पादनां विकपाक एक प्लॅटफॉर्म दिवन आदार दिवपा खातीर मेळयल्या. पूण तीच भूंय आतां स्काय डायव्हिंग एडव्हेंचर उबारपा खातीर दिल्लीकारांक दिल्या. आज आमी आसात ते बेतूलचो पाठार आनी हांगा ह्या पाठाराची ही जी जमीन आसा हांगा फूड पार्का खातीर ही जमीन एक्वायर केल्ली. ताके ही जी 8 लाख जमीन आसा ही जे स्थानिक लोक जे आसात ह्या जे ST लोक आसात हे रस्त्याची कुशीक जे आपल्याले फ्रुट्स बेरिंग सगळे जे आसात जे पावसात जाता गिमा जाता हे घेवन बसपाची जी आसात ते रस्त्या कुशी बसतात आनी तांकां ते त्रास जावचे न्हू म्हणून ह्या उद्देशान जो पयलींचो केपेंचो MLA बाबू कवळेकर आसा हेणें ही जमीन एक्वायर केली आनी 8 लाख जमीन सद्या IDC ताब्यान दिली. आनी हांगा बरो फूड पार्क जो आसा हो येवच म्हणून ताके गांवची लोकांक हांगा ते जे कितें मोगी केळी धरात या तवशीं हे जे कितें फ्रुट्स जाता हे ह्या फूड पार्काच्या हेंका हाडून दिवचे आनी हांगा फूड प्रोसेसिंग युनिट जो आसा हो तयार जातलो आनी तितूंतल्यान जे फुड्साची पॅकेज जी आसात हे ज्या ज्या भायल्या गांवांनी सप्लाय करपाची म्हणून एक प्रयत्न आसलो आनी तो जातलो म्हणून ही एक्वायर केल्ली. ही जी जमीन आसा ही एक भायली कंपनीक दिवपाक केले कडेन आसा. ती म्हणली जाल्यार स्काय डायव्हिंग जे एडव्हेंचर प्रायवेट लिमिटेड जी फॅक्टरी आसा जी एक कंपनी आसा हेंका दिवपाची केल्या आनी हांगा जी एरोप्लेनाची जी टेस्टिंग आसा या तेंची पार्ट्स जे आसात हे सारके करपाचें काम हांगा जातलें. आनी हांगा तुमी जाणा सगळे वटेन गांव आसा आनी एक वटेन दर्या आसा. टेस्ट करपाक म्हणून ते कितें आ टायमार आमकां कांय खबर ना. ते फूड पार्काक लागून केल्ली तेन्ना ते फूड पार्क करना आनी आतां कितें करता तें आमकांय कांय खबर ना आनी कितें करपाक करताय तें आमकां कांय खबर ना. पयलीं ONGC कितें जालें हिंगा सगळे प्रॉब्लेम जाले लोकांक भोंवपाक मेळना मातशें पसून भायर सरपाक मेळना एक 4 दीस लोकांक आनी आतां ते परत कितें करताय आनी ते सगळे लोकांक तेंच्या गांवांत कांयच भोंवपाक मेळपाक ना. पूण ही प्लॅन सारके करपाचे आनी टेस्ट करपाचे ओके दिसता तुका हांगा? गांव आसा सगळो हेजो तुमगे ऑपोज आसतलो सगळो लोकांलो ऑपोज आसलो हेच्या फूड पार्क हाडपाक कितें जाता ते बरी गजाल तें हाडचें आनी हेतू जॉब बी मेळपाक शकतात आमकां? कोणा जॉब दिताय ते आतां तुगे पारोल जाले आनी कितें कोणा गांवांक कोणा कितें दिताय ते NIT जाले हिंगा कोणा गांवांक कांय ना न्हू. मग गांवची जमनी वचपाक गांवांक कोणा दिला 2 दीस जाले ONGC जाले पारोला जाले NIT जाले कोणा गांवची कोण आहा कांय ना. सध्या एक अशी परिस्थिती जाला की प्लेनां खंय खंय जेटा हेजी जी पडत आसता तेन्ना हे जे केलें जाय ते आमकां ह्या गांवांक त्रास जातले फुडें. अशी ही मान पडली जाल्यार कोणाक जबाबदार कोण तेका हे हेजी पयलीं तें बंद करचें म्हणून. फुटपाथ जे पळय कोण केल्ले दिल्ले जमीन एक्वायर केलेली त्या जमीचे फुटपाथ करचो हाडूंक जायना म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. वाठारांतल्या फिश मिल प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाक थळाव्यांनी विरोध केला. कुंकळेचो आमदार युरी आलेमांव थळाव्या सयत विरोधांत वांटेकार जालो. प्रकल्पाक दिल्ल्यो परवानग्यो रद्द करपा खातीर 10 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. नाजाल्यार व्हड निशेध करपाची शिटकावणी दिल्या. हो सरकार
ज्या सरकारान आज आमच्या कुंकोळकारा विरोध जे एक मेजर डिसिजन घेतलेले आसा की गोवन इम्पॅक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड ही फिश मिल प्लांटाक आज जेन्ना तेमी कन्सेंट टू ऑपरेट अंडर दी एअर अँड वॉटर एक्ट हे दिलेले आसा. खूप खूप दूख जाता कित्याक ह्या सरकाराक म्हाका दिसता आज बुद्धी ना. आनीक ह्या सरकाराक जेन्ना आमी विधानसभेन खास करून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक जेन्ना सांगिल्ले की आज कुंकोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेट जी पड कुंकोळच्या गांवांत आमची आहा ती एक कर्स म्हणून इट इज अ कर्स ऑन द पीपल ऑफ कुंकोळकार. आनीक ह्या सरकारान आनी लोकांनी जायतो प्रोटेस्ट केलो की जे आज कुंकोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेटाक घडटा तेच सोसूं जायना. 4 वर्सां जालीं जेन्ना हांव आमदार जाला सदांच विधानसभेन उलयता पोल्युशना विरुद्ध. जे प्रश्न आज जावं हॅझर्डस वेस्ट जो वेस्ट लिगसी वेस्ट इतले वर्सांचो थिंगा आसा जे पोल्युशन जाता जे पोल्युशन जेन्ना जाता थिंगा सारके ETP प्लांट ना. ETP प्लांट ना म्हणून बोरवेला भितर उदो सोडून गांवांत अप टू अंबावलीम पासून हे पोल्युशन केलेले आसा. सदांच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा की आपूण हेजेर रिपोर्ट घालतलो, आपूण हे हॅझर्डस वेस्ट लास्ट ऑक्टोबरांत मूव करतलो, पूण कांयच ह्या सरकारान करूंक ना. थोडेशे सरकारान आशिल्ले आमदार आनी दुसरे आमदार आज कारणीभूत जायन हे फॉर्मेलिनाचे फिश मिल आमच्या वाठारान दिवपाक सोदता. आज जेन्ना इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एक प्रायव्हेट एरियान एक ऑरेंज कॅटेगरी इंडस्ट्री अंडर द डिसगायज ऑफ फिश मिल हे एक फ्लड गेट ओपन करता आख्खे कुंकोळे तशेंच आख्खे गोंयांत. हे जे पोल्युशन जे आसा ते ऑल ओवर कुंकळे फूल पातळलें आसा फूल. आनीक आमी ह्या पोल्युशना लागून जवळ जवळ लास्ट 12 ते 15 वर्सां झगडटात. थोडे लोक कितें म्हणटात, थोडे लोक कितें म्हणटा की पोल्युशना जेन्ना आड झगडटा तेन्ना लोक पार्शल आसा म्हूण थोड्यो फिश मिल आसा भितर. आज हांव सांगूंक सोदता जशें आमगे MLAन सांगला त्या भशेन पार्शलिंग कोण ना. आनी सरकारा कडेन एकूच मागता टोटल इंडस्ट्रियल स्टेट बंद करची. एकूच न्हू, टोटल इंडस्ट्रियल स्टेट बंद करची आनी कुंकळकारांक न्याय दिवचो. धुंवर येता, वास येता, सद्याक एक्झिस्टींग आसा तेंचोय वास येता, कॅनल पोल्यूट जाला, एनक्रोचमेंट जाला. सगळी हांव मागता एकूच सबंद कावन्सिलर आसा MLA आसा आमचो झगडला सपून इंडस्ट्रियल स्टेट CMान बंद करची 1 म्हयनो आनी टोटल मॉनिटरींग सिस्टम बसोवचो आनी मागीर तेणे आपणाची चालू करची. सेकंड गजाल म्हळ्यार जे चायना वॉल म्हूण MLAन सांगला MLA 4 वर्सां जालीं उलयता. आमचे लोकांचे जमनीचेर एक अटॅक जाता तेन्ना सरकाराक दिसना बाबा एक चायना वॉल थंय मोडचें म्हण तें आनी लोकांक एग्जाम्पल क्रिएट करून दिवचें म्हूण आमी हितून झगडटा. आनीक आतां MLAन सांगले त्या भशेन आनी आमी लोकल MLAन सांगले त्या भशेन सगळे लोक एकवटान एक जातलो आनी जें कितें आमी पाड घायला कुंकळ पाड घायला आनी कुंकळ पाड घालपाक पयलींचेय लोक आसा ते थोडे लिपले आसा. आमी क्लियर उलयता लोकां बरें ही टोटल मुगे एकूच मागणी आसा सरकारा कडेन टोटल इंडस्ट्रियल स्टेट बंद करची. 1-2 मनशां आमगे आमदार टार्गेट करना. तेणें परतून सांगला टोटल इंडस्ट्रियल स्टेट बंद करची आनी लोकांक न्याय दिवचो. आनी सबंद कावन्सिलरूय जाणा कावन्सिलरांनी रेजोल्युशन घेतलें आसा 5-10 रेजोल्युशन धाडली गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक की तुमी मॉनिटर करची म्हूण कुंकळेचें. पूण म्हाका जाल्यार दिसता थंय रावन थंय कांय सारकें ना, वारी सारकी ना, उदक सारकी ना, कांय सारकी ना. हिंगा जेन्ना प्रायव्हेट लँडान ट्रेसपास करून लँड बिलोंग्स टू म्युनिसिपॅलिटी, लँड बिलोंग्स टू सोशेदाद आनी जोरी तर ह्या पद्दतीन प्रायव्हेट जाग्यान जोरी तर ह्यो ऑरेंज कॅटेगरी इंडस्ट्री गोंयांत आयल्यो कुंकोळी घालपाचो प्रयत्न केलो जावपाचो ना. हेज मुखार जोरी तर आयल्यो दिस इज अ क्रिमिनल ट्रेसपास. हेंचेर क्रिमिनल केस जावपाक जायो आनी ते म्युनिसिपॅलिटी फाल्यां रेजोल्युशन घेतलें आनी ज्या मनशांनी हो रस्तो केला म्युनिसिपल एरियान भितर एनक्रोच जाले तेंचे केस फाल्यां आमी क्रिमिनल केस रजिस्टर करतो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसर.
विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. घोगळ हावसिंग बोर्डात एका खुनाक लागून थळावी मस्जिद बंद केल्ली. गोंय राज्य हज समितीचो अध्यक्ष उर्फान मुल्ला, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां मेळून मस्जिद परतून सुरू करपाची विनवणी केली. तांचो रोजा सुरू जातलो. आपूण मुख्यमंत्र्याकडेन उलयला आनी रोखडीच मस्जिद उक्ती जातली अशें आश्वासन दामू नायकान दिलां खंय. कांय दिसां आदीं घोगळ वाठारांत एका तरणाट्याचो खून जाल्लो. सुरो रोमून त्या तरणाट्याक जिवेशी मारिल्लो. ह्या प्रकरणात पुलिसांची खर चौकशी चालू आसा. चौकशेचो एक भाग म्हणून खून जाल्ली सुवात म्हळ्यार मस्जिद तात्पुरती सील केल्ली. ईद लागीं पाविल्ल्यान थळाव्यांक रोजा करपाक आडमेळी येवची न्ही म्हूण ही मस्जिद उक्ती करची अशी मागणी घेवन थळावे दामू नायका कडेन पावले. सगळ्यान पयलीं हें आयज 18-19 जालें. आमी जे आसा ह्या प्रकारान जे आसा मदीं पडून वचूं की लोकांची भावना आसा की फाल्यां जे आसा रमजान स्टार्ट जाता आनी जेन्ना रमजान फाल्यां स्टार्ट जाता हें म्हाजें कर्तव्य आसा एज अ भारतीय जनता पार्टीचो एक बारीक जे आसा कार्यकर्तो. म्हाजे प्रश्न जे आसा म्हाजे गांवचे प्रश्न जे आसा आमचे नेता कडेन मांडपाचे. आनी जेन्ना गांवान ही ती मोठी जी आसा दुर्घटना जी आसा घडटा तेन्ना तुजें कर्तव्य जाता की तुवें जे आसा 2 स्टेप मुखार पावलो मारून जे आसा हेजे जे आसा दाखल जी आसा घेवपाची गरज आसा. सो दामू नायकान जे आसा इमिजिएटली गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन उलयले आनी उलोवन जे आसा हेजो तोडगो काडपाचो जे आसा प्रयत्न केला. प्रश्न आसा की मर्डर जो जाला ते मर्डर जावन जे आसा आतां मस्जिद जे आसा कोण चलयतलो. सो मस्जिद जे आसा चलयता आसतना आमी तांकां सांगलां की न्यूट्रल जे भुरगे आसा गांवचे एक 4 से 5 जाण आनी एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा जो मामलेदार आसा वो एडमिनिस्ट्रेटर जे आसा हेजे अंडर जे आसा एक 4 ते 5 भुरगे गांवचे जे आसा रमजान चलता म्हणून हेंचे खाला जे आसा ही कमिटी काडची मामलेदारान आनी मामलेदारान जे आसा कमिटी काडून जे आसा ही मस्जिद जे आसा चलोवची. सो जे फाल्यां जे आसा हेजो जो परिणाम आसा हे गांवच्या लोकांचेर आनी केसीचेर जावपाक जायना. सगळे शेजारी मशीद माझी शेजाराक आसा हांगा हावजींग बोर्ड. एक जो विशय जो फाटल्या दिसांनी जालो 2 कमिटीक लागून जी झगडी जाली आनी त्या झगडेचे तांची चालूच आशिल्ल्यो ही कमिटी ती कमिटी आनी मागीर ही कमिटी बरोबर न्ही ती कमिटी न्ही हो भायलो हो भितरलो हें सगळें चालूच आशिल्लें. ते तातूंतल्यान मागीर ते मारामारी एक बाचाबाची मारामारी जाल्यो आनी एक दीस ताजो फटको जालो तो म्हणल्यार तो क्रिमिनल एक्टिविटी म्हणजे ते मर्डर जालो जो जावपाक जायनाशिल्लो. पवित्र अशें देवाचें घर आमी जें म्हणटात मशीद म्हणटात त्या जाग्याचेर असल्यो गजाली घडच्यो न्ही. आनी त्या वेळाचेर तकली खरें म्हणल्यार त्या देवळान गेलो चर्चीन मशिदीन गेलो की तकली वयल्यान शांत आसलो पीस म्हणटा. पण थंय असो प्रकार घडले नंतर तो सगळ्या गोंयच्या चर्चेचो विशय जालो आनी तातूंत मागीर ती सगळी प्रक्रिया सुरू जाली. आतां ते तांचें म्हणणें आसा की मशीद ओपन करपाक जाय कारण रमजान लागला रोजा सुरू जाता. तांच्या भावने कडेन बी आमी सहमत आसा. पण त्याच बरोबर जी प्रक्रिया आसा ती ताजो पोलिसांचो रिपोर्ट आसतलो. ताजे नंतर ते दोन्ही ग्रुप आसा त्या ग्रुपान भितर शांतकाय आसपाक जाय. दोगां भितर एक तर मातशें तरी कोऑर्डिनेशन जावन बाबा ही तुजी नाका म्हजी नाका हें तिसरें अशें कितें तरी जावन तें जर ओपन जावन जर सगळें जर लॉ एंड ऑर्डर जर सिस्टमॅटिकली जाता मातशें ते ओपन करून तांकां नमाज पडपाक लागून कोणाचें कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी त्या खातीर तांच्यांनी खंय खंय गेले म्हणजे पुलिशे कडेन गेले कलेक्टरा कडेन गेले आनी कोणा कडेन गेले थंय तांचो प्रश्न अजून सुटावो जावं ना. तर ते शेजारी ह्या नात्यान म्हजे कडेन आयले की बाबा तूं मातशें लक्ष घाल. मुळात हांव कांय लक्ष घालूं नाशिल्लें म्हणजे हांवें म्हटलें हो विशय म्हटलें ज्या जाग्याचेर मांडपाचो आसा तें मांडलो. त्या अनुसार हांवें काल स्वता मुख्यमंत्र्याकय तातूंत कल्पना दिली कारण मुख्यमंत्री ह्या जो होम डिपार्टमेंटाचो चीफ म्हणटा मुख्यमंत्र्याकय सांगलें की तुज्या हातूंतल्यान एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस जो आसा तो फास्टन कर आनी त्याच बरोबर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपा लागून कलेक्टराकय सांगून दी ते फास्ट कर म्हणटा जाल्यार सुद्दां प्रशासनाक घाई करपाक शकना कारण ते सांगलें तांकां हांवें कारण ते मिन्यूट जावपाक जाय वेवस्थीत दोनी ग्रूप बसूंक जाय दुसरे तोडगे काडपाक जाय तातूंत भितर आनी कोण ताची जबाबदारी घेतलो त्या जबाबदारीच्या अनुशंगान ते ओपन जातली. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. बेतूल वाठारात कोयराचो विशय सोपून सोपना. वाठारात डेब्रीज हाडून उडयिल्ल्यान सुवातेची नासाडी जाल्या. संबंधितांनी हाचेर दखल घेवन थळाव्यांची बांगडी बरीच नेट धरता. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट.
आज आमी आसात ते बेतूल आसात आनीक हांगा हो आळारे राज्याचो हो पाठार म्हणटात ह्या पाठाराचेर आसात आनी ह्या पाठाराची जी जमीन आसा ही कुमुलदादीची आसा आनीक हांगा तुमी आज पळयात की ह्या कुमुलदादी जाग्यांक पळय तेणी गार्बेज हाडून डंप केले कडेन आसा डेब्रेज गार्बेज जें कितें आसा तें हांगा हाडून डंप केले कडेन आसा आमी एक सांगतात की जे कोण घर बांदतात या आनी कितें व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करतात तेणी आपल्याली डेब्रेज दवरपाची सोय पयलीं करची ती अशें करून हांगा हाडून उडोवची न्हू हांगा कितलींशीं झाडां आसात ही फाल्यां आनी हांगा ही डेब्रेज आनी गार्बेज घालून उजवाय लायतात आनी तेच खातीर हांगा पळय ही झाडां सुद्दां मरोन गेले कडेन आसात. सगळे आता आमचे मनोज पात्रावले भाटो हे सगळे प्लॉट ते ONGC सगळे स्क्रॅप हाडून बिडून सगळे घाण केला हिंगा हे सगळे बेगीनचे बेगीन काडपाचे हे काढून जाय हे सगळे ONGC ते पयशे घेता आणि सगळे हाडून स्क्रॅप घातला हिंगा सगळे घाण करून उडयला प्लॉट सगळो हे सगळे बेगीनचे बेगीन काडपाचे. हे हांगा हाडून घालपाक परमिशन बी तेंका कोणाक आसा? परमिशन बी काय ना हे आमगे पात्रावले भाटो ते पात्रांक कितले फाटी तेका सांगला रिक्वेस्ट केला तेका काड म्हणून काडपा तयार ना म्हणटात हे हांगा हाडून घालतात हाडून घालता दादागिरी भाशेन करताय तो एकदम सामको जाली जमीन हांगा मरे एकल मनशान हाडून हो स्क्रॅप घालता हांगा लोक हे बरी जमना भितर हे घालता गायले म्हणटा बरे भाशेन तेका सजमयले हे बाबा तूं हाडून घालता ते बरें न्हू तुगे जमीन न्हू म्हणल्यार तो शाप सांगपा लागलो मागीर पुलीस कंप्लेंट केले पुलिसींक गेले जाल्यार तो 4 दिसा टायमींग घेतलो आपण काडटा म्हणून आतां 2-3 म्हयने जाल्यार अजून काडना कोणाले जमणी हाडून तूं कोणाचे स्क्रॅप हाडून खंय घालता आनी सांगपाक गेले जाल्यार तो शापच सांगतालो पुलीस कंप्लेंट केले जाल्यार पुलिसान तेका टायमींग दिले 8 दिसां भितर आपण काडटा म्हणलो तो अजून पर्यंत तो काडना स्क्रॅप हे पळय तूं कितली घाण सगळी खंयचे हो आपल्या पयशे घेता दुसऱ्या प्रॉपर्टी तो हाडून घालता स्क्रॅप आनी हो जमीन पळय आसा आनी तेचे कडेन कांय ना डॉक्युमेंट्स ना कांय ना हो बिश्ट्यांक गांवचो म्हणून हो ओगी रावल्यार हो चड करपाक लागला. आता आमी ताका परत वयतले आनी एक पाटी तेजे नांवार कंप्लेंट दितले आमी हांगा हाडून गांवांत तो स्क्रॅप घालता हो स्क्रॅप घालप ना आनी कितें बरे वस्तू हाडून घालपा जाताले सजमन सांगून मातशी आमगे सामान धरपा जाय म्हणून उलोवपा जाय हो उलयना सांगना आमकां बाबा तुमगे हितून मातशी आपल्याला कितें सामान आसा तें दवरता मागीर काडून व्हरता हे आमी दिताले परमिशन पण हो स्क्रॅप हाडून घालता. सध्या तुमी ही जमीन पळयतात? हे जमीन आमी पळयता सध्या आज आमी येयल्या हिंगा ही जमीन आतां आनी एक पाटी विचारतले आनी तो काडना न्ही जाल्यार आमी काडटले मागीर फाल्यां पुलीस हे म्हणपा नाका आमकां की तुमी दादागिरी केली म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या तापमानात वाड जायत आसा. तापमान सामान्या परस बरेच वाडलां. पणजे सुमार 35 डिग्री सेल्सियसाचेर पावला. हे अजून खर नासले तरी ते खरसाणेच्या दिकेन वता. सामान्य लोकांक उष्णताय अजूनय वेवस्थापन करपाक सारकी दिसूं येता पूण कांय जाणां खातीर धोक्याचें थारता. डिहायड्रेशन, उष्णतायेचो त्रास आनी थकवो आतां वाडत चल्ला. खास करून सकाळी 11 ते दनपरां 3 वरां मजगतीं तापमानात खर वाड जाल्ली अनुभवपाक मेळटली. तापमान सामान्या परस चड. राज्यभर सुकी परिस्थिती कायम. गोंयांत नितळ मळब उरतलें तिगून. बुधवारचे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.